गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। भांगर तस्करी विशीं गोमंतक टीव्हीन दिल्ले बातमेची पुलिशेन घेतली दखल। तपास करून अहवाल सादर करपाचो दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाचो आदेश। पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपा खातीर बाबुशानूच लोकांक घाले चाळून। निवृत्त डीवायएसपी मोहन नायकान दिली साक्ष। जमीन रूपांतरणा खातीर आता कायद्यान नवी तरतूद। मंत्रिमंडळाचो निर्णय। वादग्रस्त 16B कलम निमाणे कडेन रद्द। कोमनीदादीत बायलांक दिवचो समान हक्क। सडेतोड नायक कार्यावळीत उक्तायले मत। मारदोळच्या फुलकारांचेर काळ। जायांच्या फुलांच्या मळ्यांक परतून एक फावट लागलो उजो। फुलकार समाजाच्या लोकांनी उक्तायली तिडक। सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक नवी संद। पर्यटन आनी सरकारी धोरणांचो प्रचार करपाक मेळटलो संदीचो लाव। ESG वतीन येवजण लॉन्च। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दुबयच्यान गोंयांत जावपी भांगर तस्करी विशीं गोमंतक टीव्हीन केल्ले बातमेची पुलिशेन दखल घेतल्या। ह्या सगळ्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून अहवाल सादर करपाची सुचोवणी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान दिल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान कळटा। गोंयांत जावपी भांगर तस्करीचो संबंध दुबयच्या दाऊद गँगा कडेन आसा। तशेंच कर्नाटक भटकळचे 2 तरणाटे तातूंत घुसपाल्यात। दुबयच्यान गोंयांत भांगराची तस्करी करपा खातीर गोंयच्या तरणाट्यांचो वापर जाता। तांणी तशें करपाक न्हयकार दिल्ल्यान तांकां जिवे मारपाची धमकी दितात, अशी माहिती गोमंतक टीव्हीन दिल्या। तुम्ही अंडरग्राउंड आसा सगळे? मातशें भिवन रावचें पडटा, कित्याक ते आमकां ते भटकलच्यान ते नबील आनी हुसेन फोन मारतात घरान बी। म्हाज्या बायलेच्या नंबरार बी फोन मारलो। बरें, नबील आनी हुसेन ही 2 नांवां भटकळची म्हटली ती। ते तुमकां त्रास दितात। ते कोण, कशें, कितें, तेंचो संबंध तुमच्या कडेन कसो येयलो तो आमी मागीर तूं आमकां सगळें सांग। तुका कितें त्रास जाता सद्या? तुका कोण कितें धमकी बी तशें? हुसेन आनी नबील धमकी दिता। हुसेन आनी नबील हेच धमकी दितात? कितें म्हणून धमकी दितात? वो बोल के हमको उठा, घर से उठाता बोल के। घरच्यान उठयता, तुमकां उखलता म्हणून। आनी तुका? ते नबील आनी हुसेन नबील आनी हुसेन हय, ते कामासून उखलता म्हणटा, ते धमकी दिता, तुवें आवय बापाक उखलता तूं। बरें, तूं कामाक खंय आसता? एअरपोर्टार हांव। तूं एअरपोर्टार आसता? हय। तूं? हांव सद्या कोणाची गाडी चलयता। आनी तूं? हांव बार आहे, मैं एअरपोर्ट पे। तूं बी एअरपोर्ट पे। सो हे 2 जाण, गणेश आनी साहिल, हे 2 जाण एअरपोर्टार कामार। आनी म्हाका दिसता तुमी हांगा येतना तुमच्या वांगडा आनी 2 जाण भुरगे आसले न्हू? ते कितें जालें? ते तुमच्या वांगडा अंडरग्राउंड आहा? तेमी आसलेले, तांकां बी फोन येतालो, तेमी भिवन रावलेले। तर आतां तुमच्या कडेन येता म्हळ्यार तेमी धांवले। बरें, नबील आनी हुसेन ही 2 नांवां तुमी घेतली, ते दोगूय भटकळचे? बरें, तुमचो तेंचो कॉन्टॅक्ट कसो जालो आनी कितें जालें एग्जॅक्ट तें आमकां सांग। म्हाका म्हाज्या भावान फोन केलो। कोण, नांव कितें? सचिन। खंय रावता? मांगरान। भाव म्हणजे कोण स्पेसिफीक? कजन भाव, काकाचो चेडो? आत्याचो चेडो। तो डेवीड आनी सुदेश म्हाका मेळ्ळो। म्हाका एकटो आपयलो आनी सांगपा लागलो की अशें काम आसा, तूं यो, डेविडाच्या घरान मिटींग आसा, तूं यो म्हणपा लागलो। सचिनान तुका आपयलो डेविडाच्या घरा? डेविड खंयचो? डेवीड बी थंयचोच, वास्कोचो। ते सगळे वास्कोचेच आसा भुरगे। सचिन, डेविड? सचिन, डेवीड आनी सुदेश येयल्ले न्हू म्हाजे कडेन। डेविडाच्या घरा कडेन मिटींग आहा, मातसो यो म्हणून। मागीर हांव गेलो मिटींगेक वयतकच ते नबील हुसेन बसलेले। तेंच्यांनी सांगलें, पळय आमी कॉस्मेटिक्साचे बिझनेस करता। म्हणजे डेविडाच्या घरा कोण डेविड, कोण तो हुसेन आनी नबील हे दोगूय जाण आसले? तुमची वाट पळयताले? ओके, सो तुमी गेले? सो थंय मागीर कितें जालें? थंय गेवतकच तो आमकां सांगपा लागलो, पळय आमी कॉस्मेटिक्साचे एक बिझनेस करता, काम आहा, तर तुमी बी
तुमी बी इंटरेस्टेड आहा जाल्यार काम करा आमच्या वांगडा म्हणपा लागलो. आमी जाल्यार काम कितें आहा काय ना म्हणपा लागलो. 4 दीस थंय दुबय रावपाचें. आमचें कितें कॉस्मेटिक्स आसा ते आमचे कॉस्मेटिक्स हांगा डिलींग जाता कॉस्मेटिक्साचें म्हणपा लागलो भटकलान. ओके तर आमी तुमकां जे कॉस्मेटिक्स नबील वयर आसतलो, हांव हांगाच रावतलो तुमचे ते वयर म्हणजे नबील वयर आसतलो, दुबय आसतलो दुबय रावतालो आणि आपूण हुसेन हांगा आसतलो म्हणपाक. हांगा आसतालो. आतां समज आमी थंय फ्लायटीन थंय गेले न्हू जाल्यार आमकां रिसीव करपाक नबील येतालो. नबील येवन रुमान रावयतालो. मागीर जे सगळे शॉपिंग विपिंगाचे सगळे केले बी खंय दुबय सगळे शॉपिंगाचे सगळे करून जातकच मागीर तो आमकां भितूर आमी ड्युटी फ्री पावले न्हू तेन्ना हेंचो एकटो मनीस येतालो आनी आमकां कॉस्मेटिक्स दितालो. खंय दुबय एअरपोर्टार. दुबय ड्युटी फ्रीचेर येवन आमकां अशें सिग्नल दितालो हे जाय असो अमके जाग्यार तूं राव आनी आमी रावतकच आमकां कॉस्मेटिक्स दितालो थंय येवन. ह्या विशयीची सविस्तर मुलाखत तुमकां पळोवपाक मेळटली गोमंतक टीव्हीच्या फेसबूक पेजीचेर आनी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर. मंत्री बाबूश मोन्सेराताच्यो अडचणी सोंपता सोंपनात. आदी स्मार्ट सिटी उपरांत काळजाचो आताक आनी आतां पणजे पुलीस स्टेशनाची केस. पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबुशाच्यो अडचणी वाडपाक शकता. दोग दुबावितांचे सुटके खातीर बाबुशान पणजे पुलीस स्टेशनाक खंय बोवाळ घालपाक सुरवात केली. तशेंच पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपा खातीर बाबुशानूच लोकांक चाळून घाल्ल्याचे साक्ष निवृत्त DYSP मोहन नायकान दिला. मंत्री बाबुशाच्यो अडचणी सोंपता सोंपनात. पयलीं स्मार्ट सिटीच्या बोवाळा वयल्यान बाबुशाचेर जायत्या जाणांनी टिका केली. हातूनच बाबुशाक काळजाचो आताक आयलो आनी ताका GMCन भरती करचो पडलो. बाबुशाचेर एंजिओप्लास्टी जाली. सद्याक ताची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा. पूण आतांच पणजे पुलीस स्टेशनाच्या केशीचो जी घडणूक आसली ती वयर येयल्या. ह्या प्रकरणात जी स्पेशल कोर्टा मुखार जी ट्रायल जाली तातूंत आदलो DYSP मोहन नायकान एक साक्ष दिला. हे साक्षीत ताणें म्हटलां की पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जो हल्लो जाल्लो त्या हल्ल्यात बाबुशानूच लोकांक प्रवृत्त केले हल्लो करपाक अशे तरेची साक्ष मोहन नायकान दिल्ली आसा. ते भायर ताणें म्हटलें की जे 2 दुबावीत आरोपी आसले तांचे सुटके खातीर मंत्री बाबुशान पुलीस स्टेशनात येवन बोवाळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा अशी तरेची साक्ष DYSPन आदल्या DYSPन दिल्ली आसा आनी हाजो जो फुडलो तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर हांव सुशांत गांवस. जमीन रुपांतराक लागून वादग्रस्त थारिल्लें 16B कलम निमाणे कडेन काडून उडोवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतलो. 30 ऑगस्ट 2018 हे वर्सा हे कलमाचो कायद्यान आस्पाव केल्लो. हे कलम जरी रद्द केल्लें आसलें तरी जोन बदलाची तरतूद कायद्यान तशीच आसा. ह्या कलमाची जाग्यार दुसरे कायद्यान आस्पावन घेतले. कोमरेदादी मुखेलपणान 3 प्रकारच्यो आसात. पयली गांवकारी, दुसरी शेअर होल्डर आनी तिसरी गांवकारी आनी शेअर होल्डर. कोमरेदादीत बायलां भागधारक आसात तर गांवकारी पद्दतीत दादल्यांक अधिकार आसात. जर एखाद्या गांवकाराक चली असलें जाल्यार ताजें कितें? ते खातीर कोमरेदादीत बायलांक समान हक्क मेळप गरजेचें आशिल्ल्याचें विजिलिया डिसा हांणी गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत उलयतना सांगलें. वेळार जेन्ना कोमनीदाद ग्रामसंस्था आनी टेम्पलाचे जेन्ना नेम तयार केल्ले इट मस्ट बी द सेम. ताचेर अभ्यास आनी चर्चा जावपाची गरज आसा. आतां पयले सुवातेर कोमदादी ज्यो आसा त्यो 3 भासाच्यो आसा. एके भाशेचे कोमदादीन फक्त गांवकार असतात. दुसरे भाशेचे फक्त शेअर होल्डर असतात आणि तिसरी जी आसा ती हायब्रीड गांवकार आणि शेअर होल्डर दोनूय. बायलो शेअर होल्डर आसात आनी तातूंतल्यान त्यो आतां थोड्यो आमच्यो बायलो मॅनेजींग कमिटीचेर पावल्यात. त्यो तांकां एज शेअर होल्डर्स म्हूण तांकां मॅनेजींग कमिटीचेर पावयला. आतां प्रॉब्लम आसा तो गांवकारीचे. जी लिनियेज आसा ती फक्त चल्याक आसा, चलयेक ना. म्हणटूच जशें समज एका दादल्याक गांवकाराक फक्त चलयो आसा मागीर फुडें गांवकारी कशी वतली? मेन पॉयंट हो. ओके, आमी ते शेअर होल्डर ताचे उलयना, आमी हक्काचे उलयता. मार्दोळ वाठारांतल्या जायांच्या फुलांच्या मळ्याक परतून एक फावट उजो लागलो. फाटल्या वर्सा अशीच एक घडणूक घडिल्ली. मार्दोळच्या फुलकार समाजांनी कश्ट करून वाडिल्लीं झाडांचें पीक नश्ट जायत चल्लां देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली. सरकारान बेगोबेग ह्या घडणुकेचेर कारवाय करची अशी मागणी फुलकार समाजाच्या लोकांनी केली.
सोशल मिडियाचेर भरपूर फॉलोअर्स आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर सरकारान नवी येवजण चालीक लायली. हे येवजणे खाला सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक पर्यटन तशेंच सरकारी धोरणांचो प्रसार करपाची संद मेळटली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं म्हायती दिली. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक आतां सरकारी येवजणेचो लाव मेळटलो. ही येवजणेक 2 कोटींची तरतूद केल्या. गोंय मनरिजवण संस्थे वतीन ही येवजण चालीक लायल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन एखाद्री बरी सुवात वा सरकारी धोरणाचो प्रचार करपा खातीर सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांचो वापर जातलो. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक 1 वर्साचे कॉन्ट्रॅक्ट दितले. सरकाराक तांचे काम आवडले जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट वाडोवन दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल परत एकदा आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन गोंयकारांक नवी संद दिवपा खातीर एम्पॅनलमेंट ऑफ द सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर ही स्कीम आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन आमी लॉन्च करता. हाजो मूळ पर्पज जो आसा, आमी पळयता की गव्हर्मेंट आपल्यो वेगवेगळ्यो योजना वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो वेगवेगळ्या एडवर्टायजमेंट माध्यमांतल्यान TV, रेडिओ, पेपर, न्यूजपेपर्स आनी इवन दो होर्डिंग्स ह्या सगळ्या माध्यमांच्यान लोकां पर्यंत पावता आयज पर्यंत. बट तरी सुद्दां आज सगळ्यांत व्हडलो इन्फ्लुएन्स जो आसा हो सोशल मिडियाचो इन्फ्लुएन्स लोकांचेर दिसता. लोक डे टू डे वेगवेगळे सोशल मिडियाचे इन्फ्लुएन्सर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन आमी गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपा खातीर सोशल मिडियाचो यूज करपाचो थारायला. आनी जेणे करून आमी सुरवातीक फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जवळपास तांचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ठरोवन, म्हणजे कोणाचो कितले लायक आसा, कोणाचे कितले सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे कितले फॉलोवर्स आसा, फॉलोवर्स आनी सबस्क्रायबर्स हे लक्षांत घेवन तेंच्यो कॅटेगरी डिसायड करतले. म्हणजे कॅटेगरी A, B, C अकॉर्डिंग टू डॅट कॅटेगरी, म्हणजे कोणाचे सबस्क्रायबर्स कितले आसा तेज्या आमी ताका तेजे रेट्सूय डिसायड करतले. कंटेंट जनरेट करप तांच्यांनी, कंटेंट आमी क्रिएट केल्लो तांकां दिवप आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्कीम प्रमोट करप. कंटेंट तेंच्यांनी क्रिएट करून तांच्यांनी आमच्या कडल्यान एप्रुवल घेवचो त्या कंटेंटा खातीर आनी तो कंटेंट मागीर तेंच्यांनी प्रमोट करचो. विशेश करून 15 year रेजिडन्स ताच्या खातीर कंपल्सरी आसा, कारण आमी गोंयकारांक प्रमोट करपाक सोदता म्हणून 15 वर्साची रेजिडन्स हो कंपल्सरी. आनी सोशल मिडियाचेर आसलेलो 18 वर्साच्या पेक्षा चड आसचो. धाकल्या भुरग्यां खातीर न्ही, नाजाल्यार परत आमी 18 वर्साच्या सकयले भुरगे ते आजकाल ते एक्सपर्ट जाल्ले आसा. बट दीस स्कीम इज एलिजिबल इटसेल्फ फॉर द अबाव 18 year एंड अबाव. ओके, त्या खातीर वेगवेगळ्यो सिलेक्शन जे आहा पळय, सिलेक्शन कमिटी ती स्क्रुटनायज करतली आनी ताज्या उपरांत 1 वर्सा खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्ट हो इनिशियली तांच्या बरोबर ते सायन करतले. पुराय आमचे कडेन ESG आनी DIP डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ह्या दोगांयच्या हातूंतल्यान ही स्कीम जी आसा ती वर्क जातली. एकेच न्ही तर तेजे फायनान्शियल प्रोविजनूय बी आतां त्या बजेटांतल्यान अप्रॉक्सिमेटली 2 crores of rupees ताका फायनान्शियल बजेटरी प्रोविजन सुद्दां आसतलें. ही स्कीम आमी आतां लॉन्च करून पूर्णता बजेटाच्या उपरांत तेजें इम्प्लिमेंटेशन रोखडेंच सुरूय जातलें. तेजें आमी पयलीं फक्त एकच खातीर केला की ऑन बोर्ड घेवन स्क्रुटनी करून तांकां बाकीचें सगळें करपा खातीर ताचो खूब मोठो उपयोग आमकां जातलो. त्या ती इंडिविज्युअल सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जे आसा पळय न्हू, दे मे अप्लाय आफ्टर. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक नव्या येवजणेचो लाव घेवपाक 3 सप्तक आसात. 14 फेब्रुवारी मेरेन esg.co.in हे वेबसायटीचेर अर्ज करूं येता. गोंयकारांनी हे येवजणेचो लाव घेवचो अशें ESGची उपाध्यक्ष डिलायला लोबोन सांगले. तशेंच ह्या येवजणेंत 4 गट आसतले अशेंय डिलायला लोबोन स्पश्ट केलें. 3 weeks सुमार आहा आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांक येवचे आनी हांगा esg.co.in ह्या वेबसायटीर वयचे, सगळे तुमचे डिटेल्स आहा ते अपलोड करचे. पयले म्हणटा तो गोंयकार आसूंक जाय, 15 years रेजिडन्स सर्टिफिकेट.
मागीर 18 वर्साचो अभाव आसूंक जाय, धाकटे भुरगे आसूंक फावना. एनीवन हू इज 18 years and above. The applicant should have public social media account, not private. This is one of this public social media account, and it should be in their individual name. It should not be in the name of a company or some group. Magir category केल्यात आम्ही, category A, category B, category C आणि category D of these social media influencers. Category A कितें 1 lakh and above followers or subscribers आहात. Category B is between 50,000 to 99,999. Below 1 lakh. Yeah, below 1 lakh and Between 50,000. Category C is 25,000 to 49,999. तो कॅटेगरी सी पडटलो आणि कॅटेगरी डी इज 10,000 to 24,999. हे 4 ग्रुप्स केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या बाजारात पाकिटमारांचो वावर वाढला. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजाराच्या दिसा सांजे एके बायलेची हातोहात पयशांची पर्स फारोवपाची घडणूक घडली. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन दिवचले पाकीट मारांनी आपल्यो कारवायो सुरू केल्यात. सप्तकी बाजाराच्या दिसा तर गर्दीचो फायदो घेवन पाकिटां मारपाचो प्रकार वाडला. नार्वेची किशोरी नार्वेकर ही बायल बुधवारा सांजे बाजारांतल्यान एक भुसारी दुकाना कडेन सामान घेताना ही चोरी जाली. चोरांनी पिशेंतली पर्स फारयली. तातूंत 7,000 परस चड रुपया आशिल्ले अशी माहिती किशोरी नार्वेकर हिणें दिली. घेताले मातशें बॅग दवरलेलें आहे. हातीन म्हाजे फोन आनी चावी आसली. चावी म्हाजी पर्सीन आसा जाणा. आनी ते तेन्ना कोणें भितरले काडून पर्स येयली. कितले आसले पयशे पर्से? पयशे आसतले 7,000. बाजारान कितेंच घेवंक ना. अजून कितें घेतलं सांगला ना ताका सामान हांवें घेतलें खंयचें तरी. दुकानदाराक सामान सांगलेलें. तूं खंय सरली? तूं वळखना म्हाका? वळखता गे हांव म्हणजे. मागीर किशोरी नार्वेकर. किशोरी नार्वेकर. मग आता कितें करतले तर? खबर करतले आता तुका पुलिशे कडेन कितें सांगपाक दिसता? म्हाका आतां येळ तरी आसा सांगपाक कितें. तुकाराम सावंतासयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सत्तरी म्हालांतल्या सावर्शे वाठारांत उक्ते आशिल्ल्या उदकाच्या चेंबरात बैल पडलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून बैलाक जीवदान दिलें. कांय म्हयन्यां पयलीं हे चेंबरांनी धाकटीं भुरगीं आनी जाणटी बायल पडपाची घडणूक घडिल्ली. देखून थळाव्यांनी बेगोबेग उदकाचे चेंबराचेर लादयो घालपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. टाकयेन बैल जावं भुरगीं पडटा केन्नाय अशी. आनी आमी अशी भुरगीं खेळटा भितर पाणयेंत पडटा. ते जबाबदारी कोण घेतालो? तेका फातरी घालूंक जाय. हांगासर ओपनच आसता? हांगा ओपनच आसता. हें तुमची भुरगीं बारीक आसा. आनी 2-3 वर्सां जालीं सांगलें ते घालता म्हणून फातरी म्हण घालूंक ना. आमकां सांगलें थंय चेंबर आसा, हांगा चेंबर आसा, ह्या चेंबराक घालता म्हणून सांगलें. सगळें ओपनच आसा? सगळें ओपन आसा. तुमी कितें उपाय योजना केली म्हणजे कोणाक सांगले बी? ना ते हांकां सांगलें कॉन्ट्रॅक्टर येयल्ले पळय ते करपाक तांकां सांगलेलें. तेंच्यांनी कितें करूंक ना. उदक सोडलें ह्या पायप लायनीन WRD ते जायते बागायतीन सोडलेले. ते जायते फावट ते चेंबर आहा ते ओपन आसा आनी जायते फावट हांगा गोरवां किंवा भुरगीं धांवतना पडटा भितर. आणि खूप असे केसीस जाल्ले आहा. त्यांना तेंच्यांनी एक्शन घेवन चेंबरांचेर कवर करपाचें आणि पायपलायन पॅक करपाची हे घालपी अशी आमी कंप्लेंट जायते फावटी दिल्या पण अजून एक्शन घेवंक ना. तेन्ना तेचेर एक्शन घेवपाची कित्याक तर भुरग्यांचो आनी जनावरांचो प्रश्न आसा. आमकां हांगा टाकये घे आमकां पायपलायन वयल्यान घालूंक जायी. भुरगीं पडटा, गोरवां पडटा, मागीर ते कोणी जाणटी पडलेले आमच्या तांकां ओडून काडूंक जावची ना. ते कितें जालें त्या टाकयेक? ते टाकये खोल आहा न्हू, ते टाकये फातरी मोडल्यो. पयलीं आसलेली फातऱ्यो? फातरी आसले म्हण त्यो फातरी घालूंकच ना तांकां. आमी सद्या सावर्शे 70 हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसा की जेन्ना उदकाची जेन्ना टाकयो ओपन आसता तेन्ना खुबशे अपघात जाता आनी हांगासर तशेंच जालेलें आसा.
हांगासर WRDचे 2 चेंबर आसा आनी आमी पळोवंक शकता की जो चेंबर आसा तो कितलो खोल आसा. ह्या हांगासर 2 चेंबर आसा. WRDन आतां सद्या जानेवारीच्यान उदक चालू केलां आनी जे बागायतीन सोडटा ह्या चेंबरा खातीर खुबशे अपघात जालेले आसा. हे दोनूय चेंबर ओपन आसा आनी ताका धाकणे अशें म्हणजे वयर अशें कवर अशें कितेंच ना आनी ताका लागून इल्ले दिसा हांगा अपघात जाता. काल हांगासर सकाळी बैल पडलो आनी तेज्या पयलीं हांगासर खुबशे गायी म्हशी आनी बैल सुद्दां पडलेले आसा. एक म्हातारी सुद्दां पडली म्हणटा, भुरगे सुद्दां पडलेले आसा. ह्या संबंदी जे स्थानीक पंच सदस्य आसा त्यांनी सुद्दां पंचायतीन सुद्दां जे कळयल्ले आसा. WRD सुद्दां तेंच्यांनी एप्लिकेशन दिल्लें आसा. ताका लागून संबंदीत खात्यान बेगींतल्या बेगीन हेचो सुटावो करून उपाय योजना करपाची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केलेली आसा. सावर्शाच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या गोंय दौऱ्यात महत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं माहिती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारीक गोंयांत येतले. ह्या तांच्या गोंय दौऱ्यात महत्वाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण तसेच मडगांवां जाहीर सभेचे आयोजन केला. PM विजिटाच्या वेळार आमी टोटल ऑल टुगेदर 7 प्रोजेक्ट. एक पयलो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही NITचें इनॉग्रेशन, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द टेक्नॉलॉजी कुंकळे, 1 नंबर. दुसरे सेकंड प्रोजेक्ट इज एन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स जो दोनापावल हांगासर आसा, ताजें इनॉग्रेशन. थर्ड प्रोजेक्ट इज एन नेवी कॉलेज, कमांडर नेवी कॉलेज एट बेतीम हें आसा तिजें इनॉग्रेशन. फोर्थ प्रोजेक्ट इज एन फावंडेशन स्टोन फॉर द रोपवे एट रईस मागूस फोर्ट, ताजे वयल्यान जो रोपवे आमी करता PPPचेर, तो 4थो प्रोजेक्ट. 5वो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमचो इनॉग्रेशन ऑफ सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट कुडचड्यार, ताचें इनॉग्रेशन. 6वो प्रोजेक्ट इज एन आमचो 100 MLD सेटिंग ऑफ द प्लांट एट साळावली धरण, ताजो फावंडेशन स्टोन. आनी 7th प्रोजेक्ट इज 3D बिल्डिंग एट पाटो प्लाझा. रायट, यू आर रिमेंबर. 3D बिल्डिंग फावंडेशन स्टोन एट पाटो प्लाझा. 3D बिल्डिंग इज अ न्यू कन्सेप्ट. दॅट इज आमी ती बिल्डिंग नवीन बिल्डिंग बांदता वीच इज इन 3D. दॅट न्यू कन्सेप्ट एट कम, तेतूंतल्यान तिचो फावंडेशन स्टोन घालता PPPचेर. आनी बाकीचे वेरियस PM बेनिफिशरीज जे आहा पळय न्ही वेरियस डिपार्टमेंटाचे, त्या PM बेनिफिशरीज थंयसर तेंचे फेलिसिटेशन्स ते जातले. मोदींच्या दौऱ्यात ह्या प्रकल्पाचे जातले उक्तावण. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कुंकळी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स दोनापावला, कमांडर नेवी कॉलेज बेती, रोपवेचो बुन्यादी फातर रेश मागूश, कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे उक्तावण कुडचडे, 100 MLD प्लांट सेटिंग साळावली, 3D बिल्डिंग पायाभरणी पाटो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कोलवाळे बंदखणीत आशिल्ल्या एका नायजेरियन बायलेक बंदखणीच्या दादल्या कर्मचाऱ्यांनी मारपेट केल्याची घडणूक मुखार आयल्या. मारपेट केल्ल्यान तिका तकलेक जखम जाली. त्या उपरांत तिचेर उपचारूय केले. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कोलवाळे जेली भितर एक वाईट कृत्य मुखार आयला. ती म्हटल्यार कोलवाळे जेलीत एका मेल जेलरान एका अंडर ट्रायल हाडिल्ल्या नायजेरियन बायलेचेर मारहाण केल्ल्याची. ह्या हाचेर सविस्तर अशी चौकशी सध्या चालू आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोपीकर. मंत्री बाबूश मोन्सेराताक बुधवारा दनपरां डिस्चार्ज दिलो. 21 जानेवारी मध्यान राती बाबूशाची भलायकी इबाडिल्ल्यान ताका GMCत भरती केल्लो. उपचारा उपरांत काळजात एक ल्हान ब्लॉकेज मेळिल्ल्यान ताजेर एंजिओप्लास्टी केल्ली. उपरांत दोतोराच्या निरीक्षणा खाला तो आशिल्लो. आतां ताची भलायकी सुदारिल्ल्यान ताका डिस्चार्ज दिला. एकता नगरांत 6 घरफोडी प्रकरणात वास्को पुलिसांनी खापो चोर मायकल मार्टिन हाका दुबावा वयल्यान मंगळारा अटक केली. वास्को वाठारांतल्या तानिया हॉटेला मुखार उबो आशिल्लो पळयतकूच वास्को पुलिसांनी ताका धरपाचो यत्न केलो, पूण पुलिसांक पळयतकूच चोरान पळ काडलो. मात निमाणे कडेन पाठलाग करून धरपाक पुलिसांक येस आयले. Today, while on patrolling, our intelligence staff received information that one accused, means one habitual offender who is involved in many theft cases previously, by name Michael Martins, age about 28.
is moving in Vasco area. So they started to collect the intelligence, and when they reached near the Tanya Hotel, they found the said Martins is standing there. So when they called him, by seeing the staff, he started to run. So after that, our intelligence staff followed him and detained him. And when he was asked about his presence in that area, he failed to give the satisfactory answers. Further, he was brought at the police station for the interrogation, as there is presently one house burglary is reported in Vasco area, in Ekta Nagar, Dabolim, wherein gold ornaments worth ₹6 lakh is stolen from the one house, and other 3 to 4 houses were damaged. The lock was damaged and effected entry into the house. So now we have arrested the said accused, Michael Martins, in our crime, which we had registered, and our further investigation is in progress. It came to also notice that he is involved in many theft cases in Marmugao area. So if required, other police stations will also take him, and we will also interrogate him in other crimes also. Section In that, we have registered a crime under section 454, 380 IPC. Okay. So their interrogation चालू आहे की कोरोना आहे? Yes, he is going on. तो ह्याच्या पहिले काय अरेस्ट केलं? Yes, he is involved in many crimes. Previously he was arrested. म्हापशा शारांची उदरगत अर्थीक शार म्हणून जावची आणि बाजारपेठात लेगीत व्हड्या प्रमाणात वाड जावची म्हणून सहकार्य करतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवाचो आशीर्वाद घेतल्या उपरांत सांगले. तशेंच बोडगेश्वर जात्रेची समेस्त गोंयकारांक परबी दिली. ह्या वेळार राज्यसभेचो खासदार सदानंद तानावडे, म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसुजा आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. बोडगेश्वराच्या जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक गोंयकारांक समेस्त गोंयकारांक खूब शुभेच्छा. आज ह्यो बोडगेश्वराच्या जात्रेक पवित्राचो आशिर्वाद घेवपाक हांव आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष आनी खासदार सदानंद तानावडे, आमचे म्हापशेचे आमदार जोशुआ, त्याच बरोबर बोडगेश्वर देवस्थानची पुराय समिती हाच्या बरोबर देवाचो आशिर्वाद घेवचो दर वर्सा बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक येवपाचो योग देव धाडून दिता. परत एकदा एक मोठ्या व्हडा उत्साहात म्हापशांत बोडगेश्वराची जात्रा दर वर्सा प्रमाणे जाता. हे पळोवन आनंद जाता. बोडगेश्वर देवा कडेन मागता की आनिकूय बी म्हापशाचो आतां आमी ट्रेड सेलाच्या बरोबर मिटींग घेताले जाल्यार म्हापशा शहराचो विकास आनिकूय आर्थीक शहर म्हणून मोठ्या प्रमाणात जावचें. आर्थीक बाजारपेठ म्हापशाची खूब मोठ्या प्रमाणात वाडची. हाच्या खातीर इन फ्युचर म्हापसा खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक जाय त्या सरकाराच्या वतीन ताका पुराय सहकार्य म्हापशाकारांक आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक सादर जातलें. हांव परत एकदां देव बोडगेश्वराच्यो जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न